शेतकऱ्याक अडचणा घातलेल्या त्याची वाट लागली अडचणीन दिल्ली युनियन गोवरेडे 1 एकर चवळी घातलेली आणि 2 एकर हे मूग घातलो. हे सगळे दिल्ली अडचणी खातात गोवरेडे सगळं काय ना आणि एक सो अडचण असो ना दवरूंक असो एकदा शेंग काडूंक ना आणि मिरसांग्यो 1 एकराक लायलेल्यो तेतूंतले एक झाड सुद्धा दवरून दिल्ली सगळे हे घातलेले मल्चिंग पेपर घातलेले सगळे ड्रीप सगळे एक काय दवरूंक ना आमी तेचे सगळे करून हे पळयले दाखोवन राखोन तांकां. आता परत भाजी तांबडी भाजी घातलेली भेंडो घातलो मुळो तो आता बरं खातात सगळे खान उडयलो सगळं भेंड्यापासून. दिल्ली रातभर रागराण करता रातले कांयच तेंचे हे करणार ना तांकां. माझे नाव अमिशा आत्माराम आमरसकर कोरगाव भेटवाड्यान आसा. सध्या आमकां गोंयरेड्यांनी खूपच त्रास केलेले आसा शेता बद्दल. अळसाणे म्हण चवळी भेंडे भाजी मिरसांगो कितें आमी शेत रोयता म्हटल्यार आमकां गोंयरेड्यान खूपच त्रास केलेले आसा. आतां हांगासर खूब जाण आसात शेतकरी भाव आमचे शेजारी आमचे लायतात अळसाणे बीन सगळे कितें करतात म्हटल्यार गोंयरेड्यांक लागून कांयच आमकां मेळना. ताका लागून आमकां कितें तरी गव्हर्मेंटान हेल्प करपाचें आनी मातशें आमचे गोंयरेड्यां कडेन मातशें लक्ष दिवपाचें इतलें सांगता. वेगळी फेन्सिंग केल्ली ताका सगळा जर भायला खावन जाल्यानंतर त्यांच्यानी जी जंप भितर मारली ती जे कंपाऊंडच उडोवन दिला आणि एकदा कंपाऊंड उडोवन दिल्यानंतर तो प्लॉट टोटल नेस्तनाबूत केलो. म्हणजे नुसतं 1-1 इंच मिरची दवरली. तितून जेव्हा अटॅक झाला त्याच्यानंतर लगेचच मी थंय गेले आणि उरलेले काय आहात जाल्यार म्हटलं मिरची बघूया म्हणून एक 3 झाडां म्हाका बरी मेळ्ळी. त्या 3 झाडापासून मी 20 किलो मिरची काढली 3च झाडांची. म्हणजे तुम्ही विचार करा की काय प्रोपोर्शनान मी लॉसान गेले तर तरी सुद्धा काळीज खंयच हलोवंक ना. शेती सोडपाची इच्छा ना. पण माझी अशी विनंती आसा हेचेर कांयतरी आमची इच्छा आसा की शेती वाडोवची ह्या इकॉनॉमीक हातभार लागचो पॉझिटिव्ह विचार करून. पण ह्या खातीर अपेक्षा आहा की सरकारान थोडीशी आमकां मदत दिवची. ह्या कार्यान खंय तेंची हातभार लावंक शकतात ह्यो चर्चा करून विशय सोडवंक शकतात. तशी चर्चा जावंक जाय ती चर्चा आमची जायना ना. आज शेतकऱ्याची स्थिती जाल्ली आहा. एका वाटेन कोविडचो अटॅक आसा भाजीपालो काही जाणांनी केला ताका मार्केटचो प्रॉब्लेम जाल्लो आसा आणि जी स्टॉक करण्यासारखी जी शेती आसा ही जाल्यार ताका चान्स ना काय करतलो जाल्यार.